प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 16 वोड 7 ते 15 पर्यंत. Mathew chapter 6 verses 7 to 15. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आणि आपल्या उतरांच्या बडबडाक लागून आपणाक आयकतले म्हूण विदेशी समजतात देखून तुम्ही प्रार्थना करतात तेन्ना विदेशापर्यंत परतून त्याच उतरांनी मागणे करू नाका. ह्या पासत बापा कडेन तुम्ही मागच्या आदींच तुमकां त्या वस्तूंची गरज आसा म्हूण बाप जाणा देखून तुम्ही तांचे परी जावं नाका. देखून तुम्ही अशें प्रार्थना करचे: आमचे बापा सुर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जावं. आमचो डिस्पोटम आज आमकां दी, आणि आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगूस, आणि आमकां ताळण्यांत पडून दिवं नाका, पूण वायटाकाराच्या हातांतली आमकां दिवा. खरेंच तुम्ही दुसऱ्यांचे चुकी बक्षिशात जाल्यार तुमचो सुर्गीचो बाप तुमकांय बक्षितलो. पूण तुम्ही दुसऱ्यांक बक्षिना जाशात जाल्यार तुमचो बाप तुमचेय चुकी बक्षिसो ना. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता जेजू मागण्या विशीं शिकवण दिता. आनी तो कितें म्हणटा? तो म्हणटा, आनी आपल्या उतराच्या बडबडाक लागून आपणाक आयकतले म्हूण विदेशी समजतात देखून तुम्ही प्रार्थना करतात तेन्ना विदेशियां परी पोत्तून तेच उतरांनी मागणे करिनाकात. भाव भयणीनो, आमी कितले फाटी जेन्ना मागणे करता आमी तीच उतरां उलयता. आमकां दिसता कितें की देवाक आयकना. आमकां देवाक तें पोत्तून सांगचें पडटा. हांव आसलो केन्ना जेन्ना ल्हान आसलो आनी भुरगो आसलो, आमची माय म्हणटाली जेवपाक येयात तुमी, ब्रेकफास्ट करपाक येयात तुमी. आनी तिका 2 पाटी 3 पाटी 4 पाटी म्हणचें पडटालें. आतां हांव व्हडलो जाला, केन्ना म्हजी बायल म्हाका म्हणटा, बाबा जेवणाक ये. हांव म्हणटा 5 मिनटांनी. ती रावल्या, पोत्तून म्हणटा ये. आनी हांव कितले फाटी समजता की तिणें पयले पाट सांगला म्हणून हांवें आयकोंक ना काय, हांवें आयकलां. हांव जाणो ती रावल्या म्हणून. पूण कितले फाटी भाव भयणीनो, आमी ती चूक करता की आमकां कोण पोत्तून तेंच सांगता आनी आमकां शिकीन बोबा मारून तेन्ना केन्ना आमी कोण आमकां बोबा मारत जाल्यार हांव जेवता. देखून बाय म्हणटा हांव जेवतली, चला तुमी येनात जाल्यार. आनी आमी धांवून वेता आनी जेवण करता. तशीच आमची माय आमी ल्हान आसतना थंयच करताली. ती आमकां रावताली 3-4 पाटी. आनी आमकां ही सजमणी मेवल्या की जेन्ना आमी देवा कडेन मागणे करता आमकां जाय पोत्तून बडबडा करून आमी पोत्तून मागणे करूंक जाय. कित्याक देव आयकना. आमचे मागणे जेन्ना आमी करता आमकां कसली गरज आसा ती गरज आमकां मेळोंक ना म्हणून आमी तेंच उतरां पोत्तून म्हाका दी म्हाका दी म्हणून असलेच मागणे आमी करून वेता. पूण भाव भयणीनो, आयज जेन्ना ह्या मागण्या विशीं आमकां सजमणी मेवता, आमी मागणे कशें करूंक जाय? भाव भयणीनो, आमचो सुर्गीचो बाप आमी मागच्याच आदीं तो आमकां जाणो की ह्यो वस्तूची गरज आसा म्हणून. आनी बाप जाणो देखून आमी कितें करूंक जाय ताचे परी जावची ना. आमी ह्या बडबड्या करता लोकां भाशेन ढोंग्या भाशेन आमी मागणे करपाची गरज नाका. आमी भाव भयणीनो कितें करूंक जाय? आमी फकत भावार धरूंक जाय की जेजून आमकां खुर्सार सगळें केलां. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो तो आमच्या पातकां पासून, आमचे सोरवण्णी पासून, आमच्या गरिबाकाय पासून, आमच्या दुयेंसां पासून, आमची जी पिडा आसा तें सगळें ताणें गेलें खुर्सार. आनी तो मरचे आनी ताणें म्हणलें बापा सगळें सोंपारलें. देखून भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी त्या खुर्साचेर पळयता, आमी जेजूक पळयता, आमकां ही खबर मेवता की जेजून सगळें घडलां म्हणून फकत आमी भावार धरूंक जाय. आमी आर्गां दिवन तें आपणाक जाय. पूण आमी कितें करता? आमी पोत्तून बडबड्या भाशेन आमी बडबडटा आनी आमी तेच मागणे करता. आमी समजता की देवाचे कान देव भेरो जाला आनी आमकां गरज आसा पोत्तून तेच मागणे करपाक. आयज भाव भयणीनो, आमी पळोवया आमी मागणे कशे करतात ते.
आमी कितले पाटी मागणे कोत्ता आनी आमी सोजमना आमी कसले मागणे केले ते कसली उतरां उलयली जे आमी खरेंच काळजांतल्यान उलयली काय खरेंच आमी जेजूक आमचो सोमी धनी मानलो काय हो फकत आमी म्हणटा सोमया देवा बापा पुता हे सगळे आमी कोत्ता सगळी उतरां दिता खरेंच आमी देव आमकां सांगता ती आमी ती उतरां प्रमाणे आमी आमचे जिवीत जियेता काय आमी फकत देवा कडेन फकत आमचे गरजो घेवन येता पूण खरें देव आमकां कितें सांगता तें ताच्या उतरां प्रमाणे आमी चलता काय भाव भयणीनो कितले पाटी आमी म्हणटा सोमया सोमया कोत्ता आमी पूण खरेंच तो आमचो सोमी आमी ताका म्हणटा दोनया 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 खरेंच आमचो दोनी तो आनी दोनी जाल्यार ताणें आमकां सांगूंक जाय कितें करपाचें तें आमी चड करून कितें करता आमी येता धोनी भाशेन आमी येता व्हडले राजा भाशेन आनी ताका आमी आमच्यो सगल्यो गरजो ताचे फुड्यान घालता आनी म्हणटा हें कर तें कर पूण खरें म्हणल्यार तो आमचो धोनी आनी आमी ताचे कडेन येवंक जाय आनी म्हणूंक जाय सर्गीच्या बापा जेजू पवित्र आत्म्या आमकां कितें जाय तुवें केल्लें कित्याक आमकां रोचलाय तुवें ह्या संवसारांत कितें जाय तुका आमी केल्लें आसा कोणाक आमी ही बरी खबर दिवंक जाय खंय आमी आमचें जिवीत जिवंक जाय खंय तुज्या उतरां प्रमाणे आमी चलोंक जाय ती घोटाय ती आमकां जाणवाय दी आनी हे भाशेन आमी भाव भयणीनो आमचें जिवीत सारूंक जाय नाजाल्यार जेन्ना आमी मागणें करूंक येता आमी फकत मागणें करूंक येता आमच्यो गरजो घेवन पूण खरें आमी आमकां आमच्या जेजूक आमी आमचो धोनी म्हूण मानला खरें आमी ताच्या उतरां प्रमाणे चलता आयज आमी खेरीत भाशेन ह्या शुवर्तमानाची वेळ नियाळ करूया नाजाल्यार भाव भयणीनो दिसताच्या दिसा दिसपट्टें देवाचें उतर आमी आयकतले कितलो लोक देवाचें उतर धाडटा कितलो लोक नियाळ करून बरोवन धाडटा पूण आमी फकत एका कानान आयकता दुसऱ्या कानान सोडटा आमच्या जिवितांत कसलोच बदलाव जायना आयज भाव भयणीनो हें जें आमी तोंड उक्तें कोत्ताना आमी उलयता देवा कडेन आमी खरेंच आमच्या काळजांत आमी उतरां उलोवया खरेंच देव आमकां सोमी आनी धोनी म्हूण मानूया ताच्या उतरां प्रमाणे आमी चलया आमच्या मनाची नोडसणली करुया आनी उतरां प्रमाणे चलोन हें जैतिवंत जिवीत जिवन आतां आमी हें आमचें क्रिस्ती जिवीत हें जैतिवंत जिवीत जिवन आमी आयजतान फुडें सरोया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सोडूनदारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता